आयच्या ह्या बऱ्या दिसाक बरो दीस इतल्याक की आयज एकादस आनी मकर संक्रांती ह्या निमतान आमी ही मुर्ती स्थापना केल्या. हाजो भुरग्यांचेर बरो प्रभाव पडचो आनी पॉझिटिव्हिटी मेळची होच एक उद्देश आशिल्लो. तसोच आमचो मित्र आनी आमचो PTAचो चेअरमॅन प्रसाद बाब हाजो आयज वाडदिवस. हे सगळे कंबायन हे घेवन आमी आयज स्थापना केल्या. सो सगळ्यांक बरें जावचें आनी सगळ्यांचें यश मेळचें. बरो दीस हो आनी एकादशी बी म्हणून आमी बरे दिसाक आनी मुर्ती आमी स्थापीत केल्ली आसा देवी सरस्वतीची. आमी पळयतात की सगळे कडेन मुर्ती आसतात आनीक ज्यो स्कुलांनी आसा तेन्ना ब्लेसिंग्स घेवन वता भुरगे. सो आमच्या स्कुलान आसा पूण ती सगळी विद्याभारतीन आसा. पूण ती आमी म्हणल्यो आमची स्कुलान एक वयर भितर एंटर जातानाच देवी सरस्वतीची मुर्ती आसची अशी आमची PTAची इच्छा आशिल्ली. म्हणून ती आमी आयज बरे दिसाक ती स्थापीत केल्ली आसा. देवीक आमच्या भुरग्यांक बरे ब्लेसिंग्स दिवचे, बरी बुद्धी दिवची आनी बरें आरोग्य दिवचें अशें हांव देवी कडेन मागतां. आनीक एकच उद्देश आशिल्लो की ते भितर सरतना ताची ब्लेसिंग घेवन आमी दिसाची सुरवात करची अशें म्हणून ती आमी सगळे कॉरिडॉरान केल्ली आसा. एक बरो पॉयंट जो आमच्या पुर्वजांनी आमकां घालून दिल्लो आसा. पुर्वज कितें मागासलेले नाशिल्ले, तेय फुडारलेलेच आशिल्ले. तांकांय दिसतालें आमचो समाज जो आसा तो शिक्षणान एक नवी क्रांती करची आनी जाता तितली उंचाय गाठची. पण ह्या सगळ्याचो श्री गणेशा जो आसा तो श्री गणेशा हो खंयच्यान जातालो ते मुळावे संस्कार आसा ताजेर जाताले. आनी तो संस्कार आमच्या पुर्वजांनी पयलीं जेन्ना आमकां करून दिलो तो पाटयेर करून दिलो. त्या वेळाचेर पाटी आशिल्ली, आतां पाटी ना. पण पयलीं पाटी हातान पडली रे पडली जाल्यार त्या बरोबर त्या पाटयेचेर पयलीं श्री काडपाचें हें जें आशिल्लें तें आमकां आमच्या पुर्वजांनी इतल्या खातीर शिकयल्लें की खंयच्या बऱ्या कामाची सुरवात जी आसा ती श्रीन सुरू जाता. तेन्ना तुमकां ती उर्जा मेळटा, ती उर्जा घेवन तुमी फुडें वचचें. हळू पाश्चात्यकरणाच्या प्रभावान लॉर्ड मॅकॅले आशिल्ले ताणें हळू कितें केलें आमचे कडेन घट्टण करून उडयलें तें आमकांय बी खबर आसा. आनी परतून एकदां ते दिवस आतां परतून एकदां जो सुवर्ण युग आशिल्लो तो म्हणटा तो परतून एकदां येवपाक सुरू जाल्लो आसा. आनी ते खंयच्यान सुरू जाता? संस्कारान सुरू जाता. हांव पण व्हडलो न्ही इतले व्हडले भाशण सांगता, पण जे अनुभवातले दोन विचार आसा इतलेच मानता की त्या वेळाचे आनी आजचे भितर इतलोच फरक आसा. आयज आमी भुरग्यांक खूब शिकयतात आनी शिक्षण शिकताना इतलें शिकता तो खंयच्या स्कुलान शिकलो, खंय तो CBSE शिकलो काय कितें शिकलो तातूंत हांव वचना. पण तो भुरगो शिकता आनी हळू मागीर तो मुखार एडवान्स आनीकी शिकपा लागून भायर वता. आनी भायर वता आनी मागीर तो हांगासरले आपले स्वताचे आवय बापायकी पळोवपाक येना. हांवें अशें इन्सिडेंट पळयलें की त्या भुरग्याचो कोणाचो तो शिकता थंय म्हणजे तो थंय काम करता, धंदो करता, पयशे तयार जोडटा. पण हांगा ताजो बापूय हॉस्पिटलायज आसल्यार येना आनी तो लास्ट तो पिड्यार जाला ताजें मरणाक सुद्दां येना. तो ऑनलायन म्हणटा, आपल्याक दाखय म्हणटा, तुमी करा म्हणटा. हे हांवें इन्सिडेंट पळयल्यात. हातूंत भितर कितें लॅकिंग आशिल्लें? शिक्षणाक तर ताका शिक्षण मेळ्ळें, भरपूर हायर एज्युकेशन ताणें घेतलें, पण मुळावे मदले जे स्टार्टींग जे संस्कार आसता ते संस्काराची दोरी आसा ती दोरी खंय तरी तुटल्या. ताणें शिक्षण घेतलें पण मुळावे संस्कार तुटले. आयज अनेक अशे लोकूय हांवें पळयल्या जे हातून अशे आसा तांचे सुरवातूच इतली बरी जाल्ली आसा ते भायर वतात, कितले बरे पयशे करता, शिकतात, हांगा आपल्या आवय बापायक कशें सोडना. ते आपलें सगळें सोडटात आनी आपल्या आवय बापा कडेन येता किंवा किंवा आपल्या आवय बापायची तुमी थंय यात म्हणटा. ही परिस्थिती आसा ती दोनी आमी ह्याच दोळ्यांनी आमी ह्याच संस्कारान पळयता. आनी ताजो जर मूळ श्री गणेश खंयच्यान जाता जाल्यार मुळाव्या शिक्षणांतल्यान जाता. आनी ते म्हाका दिसता जर संस्कार जर जाय जाल्यार परत एकदां आमकां श्री सरस्वतीची आराधना करून ते पयली उर्जा आसा ती आमकां भितर घेवची पडटली. भितर सरतनाच ते बरे जेन्ना वायब्स येता त्या वायब्सांतल्यान आमी फुडें वता. त्याबद्दल स्कुलान सुंदर मुर्ती स्थापीत केल्ली आसा. म्हणजे अशें दिसता की इतलें सुंदर वातावरण, पवित्र वातावरणान आमच्या भुरग्यांचेर खूब बरो इफेक्ट ताजेर जावचो हीच मागणी हांव आमचे देवी माते कडेन करता. आनी थँक्यू प्रसाद बाब आनी निलेश बाब आनी इतली बरी मुर्ती आमच्या स्कुला खातीर दिल्या आनी एक पॉझिटीव वायब भुरग्यां मदीं येवचो आनी तांच्या शिक्षणाचेर ताणें बरें आयुश्यान करचें हीच मागणी. थँक्यू.